मोगाळ भयणी बाबांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारियेन केलें तशें हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदून काडून जेजू भाशेन बरे गवळी जावया. आयज मनीस सोबार तरेनी आपल्या जिवितान सांडलोलो आसा. गरज आसा आमी जण एकल्यान मारये भाशेन हुस्क्यान बरोवन एकामेकाची परिस्थिती समजून घेवन एकामेकाच्या जिवितान नवसोरणी आनी बरेपण येवंक आदाराची जावंक, तर एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदून काडूंक ह्या नोवेनान भाग घेवया. आनी आतां चितान देवाचें उतर आयकया. पयले वाचप दुसरे समूतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर आनी हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता, तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडोय नाकात वो उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात, ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या व्हडत्या राष्ट्रां भाशेन दुसरे खंयचेच परजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत आनी तुमकां दिता ते समूती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? चुकीवीण भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशाक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? उसणें दिता, वाट घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरोप्राद्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? दुसरे वाचप बागिवो चाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवेक कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पुरयान ना. आपल्या रोजना भितर आमी मालगोडी कशी जावं, आपल्या उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यात. तुमच्या काळजांनी वोंपला आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कोळो भोक्तीपण म्हणल्यार हें, अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखींनी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो
सारको नितळ निर्मळ रावूंक. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमान पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांग ताच्या गिन्यान्याचें आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, डायसिजन पास्टरल सेक्रेटरेट हांणी ल्हानशी पुस्तिका भायर काडल्या. तुमी तशेंच करात नोवेनाचे विशय घेवन जायते नियाळ तांणी दिल्या. हो नियाळ हांवें ह्या पुस्तिका वयर घेतलेलो आसा. वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेजूची आवय बापूय जेरुसलेम येताली. जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसलेम येतात. उत्सवाचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना जेजू आपल्या आवय बापायक कळनासतना जेरुसलेमान फाटीं रावता. तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून येतात. उपरांत उस्के कोंती काडून आपल्या पुताक ती सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें सोदूंक लागतात. पूण सडलो म्हूण दोगांय एकामेका लागीं उजोत करूंक लागनात, एकामेकाक गुन्यांवकार करिनात. पूण दोगांय सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमान पावतात आनी जेजू मेळोसोर ताका सोदीत रावतात. जेजू मेळटोच मारिया जेजूक तापयना, ताका ती मारिना, पूण ताचे लागीं बरे भाशेन विचार कोत्ता. ती अशें म्हणटा, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. हांगासर मारयेचो व्हड उस्को तिच्या पुता सोबें दिसून येता. उपरांत जेजू तांचे बरोबर वेता आनी तांकां खालतो रावता आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेता. भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तकांत मारयेचो हुस्को आमकां सोबार सुवातांचेर दिसून येता. आपलो पूत सांडटा तेन्ना, एलिझाबेथ गोरबेज जाता तेन्ना, काना गांवांत सोरो सोंपता तेन्ना, जेजूच्या कुर्सा मुली कालवार दोंगरार, पवित्र आत्म्याचे देण घेवंक शिसां बरोबर मागणें करता तेन्ना आदी. तर तिचे भाशेन उस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदून काडून जेजू भाशेन बरे गोली जावंक आमी कितें करुया? पयल्या सुवातेर आमच्याच कुटुंबांनी सोबार थोडेच्या कारणांक लागून आयज कुटुंबाचे वांगडी सांडलोले आसात. एकामेकाक गुन्यांवकार करचे बदलेक गरज आसा दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी
आपल्या कुटुंबाचो हुस्को धरून तांकां समजून घेवंक, तांचे सोबे मोग दाखोवंक, तांचे बरोबर रावूंक आनी ती मेलोसोर तांकां सोदूंक खेरीत भाशेन आमचो हुस्को तरणाट्या सोबे आसूंक गरजेचो. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या समुदायांत एकामेकाचो हुस्को धरून जिवया. आमच्या समुदायांत आसलोल्या सगल्या कुटुंबांक भेट दिवया. दुखाच्या वेळार बुजवण, पिडे वेळार इलाज, आकांताच्या वेळार सांगात आनी गरजे वेळार आदार दिवन मोगान एकवटान जिवया. तिसऱ्या सुवातेर समाजांत बारेवलेल्या सोबे, दुस्माना सोबे, दुखवलेल्या सोबे, वायटोव्या सोबे बरे तरेन वागून तांची परिस्थिती समजून घेवन तांचे सोबे मोगाळ जावन तांच्या जिवितान नवेपण हाडूंक आमी वावरूंक गरज. तो हो ल्हानसो नियाळ आमच्या मनात धरून आतां आमी नोवेनाचे मागणे करुया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन, तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.